पॅरेबल्स ऑफ द गॉस्पल्स हे पुस्तक बरयणार एक काणी सांगता. एक सदांच काम करतालो मनीस आपले दिसाचें काम जाल्या उपरांत बाजारांतल्यान वयतालो. बाजारांतल्यान वयता आसतना ताका एका शॉपाचेर एक सोबीत सुंदर सेरामीक वाज दिश्टी पडलो आनी तो वाज घेवंक ताची खुशी जाली. तो वाज विकत घेवन तो घरा गेलो. घरा व्हरून ताणें ताच्या रुमान खोलींत दवरलो. पूण तो रूम ताका सगळो मेळ्ळो आनी हळशीक दिसूंक लागलो. रूम ताणें साफ केलो आनी पेंट केलो. ताचे उपरांत ताणें जनेलांक बरें सुंदर कर्टन घातलीं. त्या उपरांत सगळे रुमाचे फर्निचर, मेज, कोदेलां, आलमारीस सारके करून पॉलिश करून घेतली आनी रूम एकदम सोबीत सुंदर दिसूंक लागलो. नवो रूम दिसूंक लागलो. तेच भाशेन सांत पावल म्हणटा आमचें जिवीत स्वर्गार गेल्ल्या जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें जिवीत जावन आसा. पुनर्जावन जाल्लो जेजू आमच्या काळजान मनान आसा. तर आमचें मेळ्ळें जिवीत, संवसारी जिवीत ताचें परिवर्तन कर म्हणटा. पयस करात. जें तुमकां देवा पासून पयस दवरतात तें काडून उडयात. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करूंक तुमकां अदीक मदत करता, आदार दिता. तसल्या तत्वांचेर, वस्तूंचेर, मनशांचेर तुमची नदर आसूंक जाय.